गोयच्या फामाद दामबाबाच्या शिगमोत्सवाक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या। हाचोच एक भाग म्हणून केणीच्या घरा पूजन केल्लो दामबाबाचो पवित्र नाल बेरेस्तारा सांजे बँड संगीता सयत भव्य मिरवणुकेत जांभवलीच्या श्री दामोदर संस्थानात वेलो। दामबाबाचो गुलालोत्सवाच्या मेरेन सतत वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यावळी, नाटकां आणि हेर सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती ह्या वेळार मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेचे अध्यक्ष पांडुरंग नायक हांणी दिल्या। कालच्यान शिगम्याची सुरवात जाली। काल आमी हांगा केण्याल्या घरा दामबाबाचो नाल दवरलो। बऱ्या तेंपान भयंकर गर्दी जाली आणि आता आज आमी हांगा जमल्यात। तो नाल आमी घेवन मोठ्या दबाज्यान जांबावले वतले। जांबावले मागीर सीता सवयेवर हे नाटकाचो प्रोग्राम जातलो। मागीर फाल्यां म्हणजे शुक्रार, शेनवार, आयतार, सोमार आणि मंगळार ही 5-4 दीस नाटकाचे प्रोग्राम जातले, देवकृत्या जातली, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जातले, तरेतरेचे प्रोग्राम जातले आणि आमी दनपार आणि सांचे लंच आणि डिनर म्हणजे जेवण हे जातले। थंय हजारांनी लोक डेली येता आणि आमकां ह्या वेळार अशें दिसता की केन्ना जावना इतली गर्दी जातली, कारण काल आणि आज जी गर्दी आमी पळयल्या ती अशी पयलीं जावनाशिल्ली। हांव फक्त एक आव्हान करता सगळे मठ ग्रामस्था कडेन, सगळे दामबाबाच्या भक्ता कडेन की तांणी फक्त गुलाल हो वापरचो, काळो, निळो, पाचो, हळडुवो, दुसरो कलर वापरचो न्ही। आणि आमची सगळ्या कडेन एक विनंती, आमी रातची आमची नाटकां जातात, ह्या वेळार बरी नाटकां जातली तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचें। आणि मंगळारा दिसा हो आमचो मुख्य दीस, ज्या दिसा गुलाल आसता तेन्ना सगळ्यांनी बरे भशेन गुलाल घ्यायचो। कसलीच